मिसान संपलेल्या आलिसना वेग असाक जेवच्या जीवनपणाची भागीदार कर म्हूण तेच्या आत्म्या बसत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हे मिसाचे भेटेंत फावो ते परिवांड घेवचे खातीर आमची पातकां ओडकून घेवया. दूख धरून म्हणुया. हांव पत्की सर पददार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बोदें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भगवन सदांच सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सवेस्परा देव लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सरपददार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पळोवं. आमेन. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. काकूत कर. काकूत कर. काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत निती अंकवार मारेची विनवणीन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो सदोस बगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभोज चलयता ससण्याच्या ससनांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून तेसालोनिकारांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, एकामेकाच्या मोगा संबंदी आमी तुमकां बरोवची गरज ना, तर एकामेकाचो मोग करूंक देवानूच तुमकां शिकयलां. आनी आख्खे मासिदोनियेंत सगळ्या भाव भयणी सोरी तुमी तो करून आयल्यात तें खरें. तरी आसतना तो ओदीक आनी ओदीक सुदारून वचूं दी म्हूण आमी तुमचे लागीं मागता. आमी तुमकां सांगलां तशें शांतीन जियोंक वावरात. जोण एकल्यान आपआपलें काम करचें. तुमचे हात पांय जोडून पोट भरात. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब. मनशांची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पर पळे आयलो. सगळीं म्हणुया. मनशांची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पर पळे आयलो. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत ताणें केलीं ओचोऱ्यां. उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवून दिली. जबाब. मनशाची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पर पळे आयलो. दर्या तर उपोट बोल्ला.
दर्याची गाज आयकून दी, प्रितूम वसता जिवानी तांचोय आवाज आयकून दी, सर्व नदी ताळयो पेटूं, पर्वत आड्डून संतोसूं. जबाब: मनशाची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पोर पळे आयलो. सर्वेस्पोर पळे आयलो, आख्खे प्रितुमेचो तो मनसुबी करूंक आयला. मनशाची नीत करतलो आनी सोमेस्पर्जांची न्यायनितीन जातली जोडटी. जबाब: मनशांची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पोर पळे आयलो. उद्गार: Sorvesporak suiso sorvesporak, sorvesporak suiso sorvesporak, sorvesporak suiso sorvesporak, sorvesporak sorvesporak suiso. नवी आज्ञा तुमकां दिता, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात, म्हणटा सोमी. Sorvesporak suiso sorvesporak, sorvesporak suiso sorvesporak, sorvesporak suiso sorvesporak, sorvesporak sorvesporak suiso. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही वोपार सांगली. पयशिल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून तांचे लागीं आपली गिरेस्तकाय दिली. हे पुरी सुर्गींचे राज. एकाक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1. जोण एकल्याक आपआपले हुशारकाये पोरमोणे. मागीर तो भायर सरून गेलो. 5 तालेंत घेतलोले ताणें रोखडोच वचून ताचेर वेपार केलो आनी आनीक 5 जोडले. तेच परी 2 घेतलोले ताणें आनीक 2 जोडले. पूण 1 तालेंत घेतलोलो ताणें वचून जमीन कोंडली आनी थंय आपल्या दोनयाचो दुडू पुरून लिपयलो. जायतो काळ बदलल्या उपरांत त्या चाकरोचो दोनी परत आयलो आनी ताणें ताचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतलोले तो लागीं सरलो आनी आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 5 तालेंत दिलोले, तर पडे, हांवें आनीक 5 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबास बऱ्या आनी विस्वाशी चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलें देखून हांव वगड्यो वस्तू तुका पातयतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. उपरांत 2 तालेंत घेतलोले तोय लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 2 तालेंत दिले, तर पडे, हांवें आनीक 2 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबास बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्या वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलें देखून हांव ओगड्यो वस्तू तुका पातयतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. 1 तालेंत घेतलोलो ताणेंय लागीं सरून म्हणलें, सायबा, तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणो. तुवें ओपूंक नाय थंय तूं लुवताय आनी लुवंक नाय थंयचें तूं पुंजायताय. देखून भिवून हांव गेलो आनी तुजो तालेंत दोरनीर पुरोवन हांवें लिपयलो. हो पडे तो हांगा आसा, तुजो तूं घे. पूण दोनयान परती पाडून ताका म्हणलें, खोट्या आनी आलशा चाकरा, हांवें ओपूंक ना थंय हांव लुंवतां आनी लुवंक ना थंयचें हांव पुंजायतां म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. म्हणटूच म्हजो दुडू तुवें सावकारा कडेन दवरूंक जाय आसलो आनी परतून येतूच म्हजें त्या भायर कोलांतोर हांव घेतलो आसलो. म्हणटूच ताचे लागचो
तो तालेंत काडून घेयात आनी 10 तालेंत आसा ताका दियात. कित्याक आसलोल्यांक दितोले आनी ताची बोर जातोली, पूण नासलोल्यांचें आसा तेंय काडटोले. कित्याकूच उपकारो नासलोल्या ह्या चाकराक काडून भायर काडोकांत उडोयात. थंय सोगली रुदोन करतली आनी दांत किर्लितली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Wakani tuka Krista. मोगाच्या इश्टानो, आयज आमी आयकलां ते भाशेन ह्या तालांत हे आमकां शुभ वर्तमानांत जेजू हे वोपारीची खबर आमकां सांगता. तर एके भाशेन आमच्यान पळोवं येता की आमकां देवान जायते गुणांनी भरल्यात आनी ह्या गुणांचो आमी कशे भाशेन वापर करता ताचेर आमकां सासणाचें जिवीत मेळटलें वो ना हाची आमकां खात्री मेळटा. तर जोरी तर आमी आमचे गुण आमचेच फायद्याक न्हय पूण बोगोर दुसऱ्यांचे गरजेक तशेंच देवाच्या वावराक जोरी तर आमचे गुण आमी वापर कोत्तात जाल्यार आमकां सुर्गींचे राज मेवतले. तशेंच आमी जोरी तर हे चाकरांची गोत तांचे वो चाकरांचो समज आपल्या दोनी सोबे पडयल्यार आमकां अशें मेवता की जो एक तालेंत आसलोलो चाकोर आसलो, ज्या चाकराक त्या दोनयान एक तालेंत दिलोलो, तो आपल्या दोनयाचो मोग करिनासलो. कित्याक तो आपल्या दोनयाक भियेतालो आनी आपल्या दोनीक खोर कोटीन आनी एक अवघड मनीस म्हूण तो मानून घेतालो. आतां असले परिस्थितीन जोरी तर ताचो संबंद ह्या दोनया सोबे असो आसलो जाल्यार तो ह्या दोनयाचो मोग करिना म्हूण आमकां गमून येता. तेच भाशेन आमचो संबंद देवा थंय आमी मोलावन पळोवया. हांव देवाचो मोग करता वो देवाची भें दोत्ता आनी हांव जोरी तर देवाचो मोग कोत्ता जाल्यार म्हज्या सगले शक्तीन सगले म्हजे जे कितें गूण देवान म्हाका दिला ते हांव देवा पासत वापरतलो आनी देवाची महिमा जोडूंक घेतलो. तेच भाशेन आनी एक वस्त आमकां ह्या वोपारींत मेळटा आनी तें म्हणल्यार ह्या चाकरांक सगल्यांक तालेंत दिलोले आनी एक तालेंत लेगूत त्या काळार एक व्हडलो अमावंट आसलो. तो ल्हानसो अमावंट आसूंक ना, ताका जायते दुडू आसले एक तालेंत म्हणल्यार. आनी ह्याच खातीर जेन्ना देवान आमकां ही सगली पदवी दिला, गिरेस्तकाय दिला, ती आमकां आमी उगडास दवरूंक जाय की हे सगले आमचे गिरेस्तकाय पदवी आमचे वेगवेगळे गूण ते आमकां देवा कडसून येता. आनी ह्याच पासत आमी हे गुणाचे दोनी न्हू, हे गिरेस्तकायचे दोनी न्हू, पूण दोनी जावन आसा देव. ह्या पासत जेन्ना आमी ह्या तालेंताचे वोपारीचेर नदर मारतात तेन्ना हे 3 वस्तू आमकां घेवया. पयलें म्हणल्यार देवान आमकां जायते गूण दिल्यात, जायते गिरेस्तकाय दिला, जायते वस्तू दिल्यात. तर ह्या गिरेस्तकायेचो आमी बरो तो वापर करुया. विस्वाशीपणान आमी आमचें जें कितें आमकां जबाबदारी दिला तें पाडुया आनी देवाच्या वावराकूय खांद मारुया. दुसरें म्हणल्यार आमी ओळखून घेवया की जे कितें गिरेस्तकाय, जे कितें तालेंत, जे कितें गूण आमकां मेवला ते आमकां देवा थंय मेवला आनी ते आमचे न्हय बोगोर देवाचे. हें आमकां देवाचो मोग करूंक अदीक सोंपें जातलें. आनी ह्याच पासत तिसरे सुवातेर आमी देवाचो मोग करूंक वावरुया. ओ आमचे जिवितान आमचो संबंद देवा थंय घट करूंक वावरुया. कित्याक शेवटाक आमी जाणात आमी ह्या चाकराचे धोरण पडयला ते भाशेन 2 जाण विस्वाशी आसले ते सुर्गींचे राज जोडून घेतात, पूण ह्या आळशा आनी अविस्वाशी चाकोर तो सुर्गींचे राज सासणाक ओगडायता. तर आमचे जिविताचेर आमी नदर मारुया आनी आमकां हे विस्वाशी चाकरा भाशेन आमचेंय जिवीत विस्वाशीपणान देवान दिला ते गूण आनी तालेंत वापरून देवाची महिमा जोडूंक दुसऱ्यांच्या आदाराक पावूंक आमकां जोण एकल्याक ह्या मिसांत कृपा आनी बोड मागुया. बेटोने वेळार गायन गावया
C4 Asa Jesu, page 29. C4, page 29. तुमचे मिसा बलिदान सरपोतदार देव बापाक मानता तसलें साव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारीत हांव जल्म घेतना तिचे आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तोरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपोतदार आनी सस्नाच्या देवा, सर काडल्या आनी सरताय आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देव तांचे सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून निदिणी पवित्र करून मागीर मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरण संसूंक विच्छे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनीक कोराचें हें रगत, पातकांचे मोगसणे मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें, हे म्हज्या उगडसाक करात. भावार्थाचो गूट भरगोटुया, तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सगळ्या संवसाराच्या सरभंडारा आमची सडबण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सडबणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धन्यवाद आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाक, कार्दियाल फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्यून धरून दिता आनी सोड काय तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाई पवित्र आत्म्याचे एकपणांत सरपो दिदार बापा, सरबंधन आनी वैभव तुका ससण्याच्या ससनंक. आमेन. आमच्या सरमणाची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तनेन पोंग दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुगाक आनी आमच्या सरमणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवंशान त्रेकता. तर आमकां तुजे उदक कागुतीन सर्व पातकां सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोंवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशें परमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोजे ताणें राजभर चलयता ससण्याच्या ससनंक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी.
Sungya tuji pituche maka kona tuji kastutran maka walaki. Chris Prasadavelar Gayon Gavia D10 Ekats Undiant page 52 D10 page 52 Ekats Undiant Amkavatu Dore Kusku Chisu chigu, ami sukli, Chisu mosto, ami sale, Ekut svivo, sokliang ganga, Chisu vanta, aple rogo, Ekut shiva. Sutta Ekot Surya Amkavatu Dore Kusku Ami Salya Chisu Chigu Ami Sukli Chisu Mosto Ami Salya Prartuya. सर्वेस्परा Alishina Tujidu Yasomsaran Jiatana Jesuto Jivo Sando Twentika Kili Antacha Masaroktan Posli Dikun Tuka Ami Dinvastam Antika Anta Tuja Boktam Borobor Tache Moiment Dwell Puni Vando Dimun Tuja Lagi Visvasan Maktam Tuja Puta Jesuche Navin Amen. Service po tumche savyasum तुमचे सवय असो Insert po Vidar Dev Bap आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन. वचूनियात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वड उपकार शेवटा कायन गावया T37 नोमान मारिये पेज 219 T37 पेज 219 Sangati
नो